Proves Gita 13 Eklot Samtso Somi, page 6. 813, page 6. A13 Eklot Samtso Somi, page 6. Eklot Samtso Somi, Ikut Samtso Bawa, Ikut Samtso Bautis, Eklot Samtso बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां माये मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खासगी मागणी जी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसांव आसा तें मनांत दवरून आतां आमी मिसान वांटो घेतना पयले सुवातेर आमी कबूल करया की आमी देवाची भुरगीं. देवान आमचें सगळें भरपूर बरेपण दाखयल्लें आसा उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान, पूण केन्नाय आमचें सगळें वायटूय चिंतना उतरां कन्यो घडलेल्यो आसा आनी ह्यो केन्नाय घडल्यो म्हणटोच तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना. हे भाशेन देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्ता. हें ताचें आमचेर जबरदस्तीन दवरता तो, तातूंतले आमी भायर सरच्याक ह्या वेळार आमचें पातक कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें जोडून घेवया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजें नांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. मागुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सर्व तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तूं तो येता म्हूण आमी जाणो. तर ताचे भेटेची बुजवण आमकां फावो जावच्याक कसलेच असुकतायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. हें आमकां आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आमी चित दिवन आयकुया.
इजायस प्रवादीच्या पुस्तका वेळे वाचप. म्हजी बायल कांयच ना, हांव सोवेचो, हांव एकलो. हांव उजवाड रचता आनी कालो निर्माण करता. हांव बरें कशी दिता आनी आल बदलें निर्मिता. हांवूच तो, हें सगळें करता तो. मोलबा दोगा वरी जैतिवना देवय, पावसा वरी तुपांतलो देवून येव. उक्ती जावं जमीन आनी उजू आमकां सोबना. प्रामाणीकपणाकूय उलोवन येव. हांव सोर्वेचोर हें सगळें रोजून हाडटा. ओय अशें म्हणटा सोर्वेचोर, मोलबाचो रोज ना. ताणें कुटूंब रचल्या आनी आकारल्या. ताणें तिका गोंदलावन न्हय, पूण रावूंक जाता तशी स्वाद कशी रचून थिरायल्या. हांव सोवेचोर एकलो, म्हजी बायल आनी देव ना. प्रामाणीकपणाचो देव आनी सर्वना, म्हजी बायल आनी कोणूच ना. पृथ्वीच्या सोडल्या शिमांत म्हजेची परतून येया आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव सोवेचोर एकलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेता. म्हज्या कोणाकडेन भायर सरता तितलें सोद, फाटीं घेवंक जायना तसलें उतर. म्हजी मुखार सगळ्यो दिवयो पडूंक जाय. म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून फकत सर्वेस्परांत येता चोय आनी बोल. ताची रागार जालोली ही सगळी रोजेन बरोबर करतली. इस्रायलाची सगळी संसद सर्वेस्परा वरवीं जैतिवण आनी मोहिमेवण जातली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काळकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर म्हणया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोरेस्पोर सांगता ते चीक दिवन आयकता. खरें शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागली पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देवसांत घडटली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपणान भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांत तार आमचे देंवतलो इगोचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोरेस्पोर आपुणूच आमकां सुबागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुपवर पिकार. नीट चोरून येतली ताची मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. घरांत सगळीं रावया. Sorvespora, zoe, sorvespora. Sorvespora, zoe, sorvespora. Sorvespora, zoe, sorvespora. Sorvespora, zoe, वर्तमान पकडणारा व्हडल्या ताल्या कुशलकायेचे उल्हास वले. सोरेस्पोर देव पोद वेळ येता. Sorvespora, zoe, sorvespora. Sorvespora, zoe, sorvespora. Sorvespora, zoe, sorvespora. Sorvespora, zoe, सर्वेस्पोर
तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जोवान आपल्या शिश्यांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक जेजूशी धाडले, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्याची कोणाची वाट पळोवची. अशें विचारूंक स्नान दातरा जुवान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिडा रोगांतलीं, उपद्र्यांतलीं आनी देंवचाराच्या हातांतलीं सोडयलीं आनी जायत्या कुरड्यांकूय नदत दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुवांक सांगात. कुरडीं पळयतात, थोंटीं चलतात, कोडकारां नितळ जातात, बेरी आयकतात, मेलिल्लीं जिवीं जातात आनी गरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता. आनी म्हजे विशीं जाचो बावार्थ आलो ना तो मनीस भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. हें जेजूचें निमाणें सेंटेन्स आमी मनांत दवरया. आनी म्हजे विशीं जांचो बावार्थ आलो ना तो मनीस भागी. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूचेर आमचो विस्वास दवरता. केन्ना ना केन्ना ताका आमी उलो मारता, चड करून आमकां गरज आसा पळय तेन्ना. पूण आमी तर ही सोय केली ह्या विस्वासांत रावंक, जाल्यार आमकां आनिकूय खूब आनंद, शांती, घोटाय, उर्बा येतली. कित्याक तो आमचे उदेशी आतां वावुरतलो. पळयात, ताचेर विस्वास आमच्यान दवरूंक जाता. पयल्या वाचपानूय सांगलां की तो सगल्या वस्तूंचो रचणार, दोनी, आनी ताचे भायर आनी कोणूच ना. म्हणून तो देव जेजू सगळें वावुरला. जेजून कितें केलें? जेजू आमचे सारके आसलेलो, आमचे सारकेलो, आनी ताणें आपल्या बापायक एकवटोन आपलें जिवीत चाललें. ताका लागून तो कितें म्हणटालो? हांव ह्यो करण्यो करिना, हांव हें उलोवप उलयना, पूण जो म्हजें सवें आसा तो हें सगळें करता. असल्या विस्वासान आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. असल्या विस्वासान आमी जिवीत सारीत तर आमकांच न्हय पूण आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांकूय बरेंपण फावो जातलें. आनी हातूनच आमी क्रिस्तांव जाता. क्रिस्त म्हजें सवें आसा, क्रिस्त तांचें सवें आसा, आनी आमी बरोबर क्रिस्ताक हेरा लोकांक आजेर करता. म्हणटच हें सगळें आमचें सवें घडच्याक पयले सुवातेर आमच्या जिवितान ती शिस्त आसूंक जाय, ज्या प्रमाणे आमी सगळो ताका आजेर आसता. आनी आमचे सवें आमच्या घरच्यांक हो अणभव मेळोंक जाय. कित्याक थंयसर आमची तपासणी जाता. थंयसर आमी सगळो गत एकामेकाक वळखता आनी जाणो सगळें आमचें एकामेकाचें. थंयसर एके वतीन आमी पूर्णपणे सारकी म्हणल्यार तूं एके वतीन आमी दुर्बळ जाता. ती सगळीं जाणां वखतात म्हाका. थंयसरूच आमी जेजूक एकवटोन आमचें जिवीत अदीक सारूंक जाय आनी तो आमकां ती मदत करतलोच. आमकां सांगलां तो अभिशिक्त म्हणून, आनी अभिशिक्त म्हणजे ताचें सवें देवाचो आत्मो आसा आनी ताका देवान मागलेलो आसा. ताका लागून कुरड्यांक, थोंट्यांक आनी गरिबांक तो बरी खबर सांगता. तेच भाशेन
आमचे उद्देशी आमच्या सगळ्या घरच्यांक तो सांगतलो. हे भाशेन घरच्याक आमी कितें म्हणून करूंक जाय, जेजून जशें आपलें जिवीत सारलें ते भाशेन आमी सारूंक जाय. हांव हें बगत तुमच्या म्हणून हितून तुमकां सांगीत आसा. कितें म्हणून सांगता हांव, जेजून जशे भाशेन रातचो वेळ बापाय बरोबर सारलो आनी सकाळीं उठून ताणें पोत्तून सारून आख्खो दीस देवा बरोबर सारलो, तेच भाशेन आमी जेजू बरोबर सारीत तर जेजू जो आमचे सवें आसा ताचो कार्य आमचे उद्देशी बापायक एकवटोन आमचे उद्देशीन तो सगळें करतलो. हें मनांत दवरया. आमी एकसुरी ना, आमी सगळीं जाणां ताचे बरोबर एक जेजूची कूड जावंक लागल्या आनी जावंक जाय. तर हें सगळें घडच्याक आमचो भाग हो की आमी ताका एकवटोन रावची. आनी रातची तर रावत जाल्यार कितें जाता, ते भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना ही चिंतना भावना जी आमचे सवें आसा ती सगळी आमी जेजूक ओपोवन दिता. तो तें सगळें घेता आनी आमचे बरोबर तो वावुरता. 1 वरूच न्हय पूण 4, 5, 6, 7 वरां. ही जेम आमची पिड्यात जायना. बऱ्या चिंतन्यांनी गेली म्हणटूच मागीर सकाळीं उठली म्हणटूच ताका एकवटोन पोत्तून रावंक जाय. आनी आख्खो दीस आमी आमच्यान मागीर आमचे वस्तूंकी न्हय जेजूक एकवटोन तो सारूंक जातलो. जेजू आमचे सवें वावुरतलो आनी हे परी आमकां सगळें बरेंपण फावो जातलें. हें आमकां सगल्या सांत भक्तांनी दाखयल्लें आसा. पयली सुवातेर भाग्यवंती नासान जो फाटल्यान आसा ताणें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक दाखयलें, कित्याक जेजून ताका तो अणभव दिल्लो आनी ताणें तो दुसऱ्यांक दिलो. ताका लागून भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर आजून पर्यंत आमचे बरोबर आसा आनी आमचे पासत तो मागता. कितल्यो मेलागरी जातात. तर भयणीनो आनी भावनो, आमी तेच भाशेन जेजूक एकवटोन रावच्याक अशें आमचे हात जोडचे. कित्याक लागून अशें हात जोडले की ना मागीर आमकां पेकोवणी मेवता, संपेपणी. पूण आमी जेजूच्या नांवांत रावंक जाय. सुस्कार घेता तेन्ना आमी सुस्कारान बरोवन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा हें जिवीत. सुस्कार भायर सोडटना सगळीं आमची चिंतना भावना आसा तितलीं आदलीं आतांची फुडलीं जेजूच्या नांवान भायर काडया. ती ताची जाल्यार तिचो तोखतली, ताची न्हय जाल्यार ती नपयत जातली. आनी बरें पळयतें ताचें आमचें सगळें ओदीक आनी ओदीक वाडोवंक लागतलें. 5 मिनटांनी हे भाशेन नितळ निर्मळ जावन न्हिदोंक गेलीं की ना मागीर सकाळीं आमी उठलीं म्हणून ताकाच एकवटून उठ्ठलें हांव. पूण आतां प्रॅक्टीस करया. सगळीं जाणां हे भाशेन आमचे उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. सगळें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें उफेता तें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. ताचें दवरलें म्हणटूच तो कितें करूंक जाय तें करतलो. दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमचें सवें बरोवन येतलें. येवंकूच जाय. पूण आमचो विस्वास ताचेर आसूंक जाय. आनी आसत तर आमी भागी म्हणून ताणें आमकां सांगलां. हे परी ताची उतरां आमी बाळगून दवरया. ती आमचें सवें आमी एकवटोन जिवोया आनी हे परी ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येतलें. आनी आमी सगळीं जाणां आतां जेजूक एकवटोन आसा म्हणटच बरोबर भितरल्या भितर हें मागणें म्हणया. सोर्पू देदारा आनी काकलुत्सार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत आमी तुका प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. C37 तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार पेज 44.
माकी बुरगी तुशी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प उदेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवेन बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी उंडो खाता आनी हे कालशींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान सोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परचोळी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती घेवन झुजे घेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सगलीं आमची चिंतनां आमची मागणी ज्या मनशां पासून आमी मागता जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकां सगल्यांक आमच्या काळजांत धरून जेजूक एकवटोन आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमदूतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आशिल्ल्यांक आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Zoshe Meru Taneta, D48, page 76. D48, page 76. Zoshe Meru Taneta, Utkak Bounty Sobitlia. Deva Mokacha Otmo Moso Botwekta Mosha Botyantli Futli So Shife Udo Tom Kandita Mosha Botyantli Futli So Shife Mosha Botyantli Futli So Shife Udok Tum Kadita Mosha Botyantli Futli So Shife Udok
शिवाच्या मोसो मोतालेला ताची मुखार बेतलो ताचे दर्शन घेतलो मोशा बोट्यांतली फुटली सो शिफे उदक तुमकां दिता मोशा बोट्यांतली फुटली सो शिफे उदक तुमकां दिता. जेसू आमच्या काळजांत आसा दोळे धांपया ताका एकवटून वो वेळ सारया ताची गोठायेन आमी ओदीक आनी ओदीक बरोवन येवया. आनी भितरल्या भितर आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक समोर पळया जशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शेवेरान येरा सांतांनी आपलें जेजूक पूर्ण जिवीत दिलें. गे दोनिया म्हजी सोत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवडे बापा ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतलीं आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसुगत बसात. मिसां सोमार ते सोनवार सकाळची 2 जातात. पयलें 7 आनी दुसरें 8. तुमी तुमचें नांव आमकां दिवंक जाता नंबराचेर मोबायलाच्या 9075212942 तुमकां आतां मेळ्ळो आसतलो. कित्याक लागून आमकां सांगलां फकत 200 जाणांक आमच्यान घेवंक जाता. तो 100 लोकांक आमी म्हण हितून नांव घेवन घेता बाकीचीं केन्नाय येतात तांकां खबर ना ताका लागून बाकीच्यांक ते भाशेन दवरलेलें आसा. पूण तुमचो नंबर दिल्ल्यांक पयलो जागो मेळटा मागीर दुसऱ्यांक आनी चड जालीं जाल्यार मागीर तांकां दुसऱ्या मिसांत ह्या मिसांत न्हय पूण दुसऱ्या भाग घेवचो पडटलो. पूण आमी तरी पूण म्हण हितून हांगसर एडजस्ट करूंक जाता. तितून सायतारा दीस थोडो सुबेज लोक आसलेलो 200 वयर पूण आमी एडजस्ट केल्लें तांकां म्हणून ताका लागून आयताराची मिसां हे भाशेन 7, 8, 9, 15, 10, 15 10-15चे मीस इंग्लीश भाशेन. क्रिसमसाक न्यू इयराक हेच भाशेन मिसां आसतलीं 7, 8, 9, 15, 10, 15. मोद्यानीर मिसां हांगसर ना म्हणटत उमाव मिसां जालीं की ना मागीर उमाव स्टार्ट करता. आदीं कितें जातालें आमी मिसाक आसा आनी सगळे ट्युरिस्टूय येताले खूब डिस्टर्बन्स जातालें. हो आतां प्रोजेक्ट ट्राय करता हे भाशेन तांकां मागीर येवपाक मागीर आमी हे भाशेन करूंक जाता. म्हाका आनी एक कितें करूंक जाय बॅरिकेड आमी नोयनाच्या दिसांनी केल्ल्यो आनी ताका लागून बरी शिस्त आसलेली. लोक पर्यंत हांगसर येवन बरो अणभव घेवन वेतालीं. आतां कितें करता ट्युरिस्टा भाशेन सगळे जाण ट्युरिस्टा भाशेनूच येतात तें बरें जायना. ताका लागून हांव तें करूंक सोदतां. तुमी मागात आमचे बसत आनी तुमी आदार दितात तो हांव तातूंतच घालतलो. ती बरे भाशेन करुया आमी. आयज आमी 9 ते 12 पर्यंत लोकांक भितर घेवचें ना कित्याक थोडें काम चालू आसा.
ASIचें आनी तें करपाक मातशें सगळ्यांक भायर धरूंक जाय. ती गॅसी आसात त्यो बऱ्यो न्ही, ताका लागून ते फ्युमिगेशन करतात. ताका लागून तुमकां कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार येवंक जाता मिसा उपरांत. सगळीं आतां उबी रावया. एक विसरलो हांव तुमकां सांगपाक, मोबायलाचेर कोत्तात पूण वॉट्सॅपाचेरय तुमच्यान आमकां मॅसेज धाडूंक जाता. म्हणजे कितें करात, नांव बरयात, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वांटो घेतलीं. तें आमकां हे ऑर्डरीन दिशात तर सोंपें पडटलें. नांव, कितलीं जाणां, हिंच्या दिसा, हिंच्या मिसाक. थँक्यू. सर्वेस्वर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आसूं. आनी सोर्प उदेतात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागयोन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वांकाणटा. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. G12 जेजू आमचो सोडवणहार, पेज 103. G12. जेजू आमचो सोडवणहार, येतलो केन्ना बोयच्या ताटा. जेजू आमचो सोडवणहार, येतलो केन्ना बोयच्या ताटा. दुबल्यांक आमकां सोडवणेची, कोयत्यांक आमकां मेकळीकेची, दुखी साल्यांक संतोसाची,